आल्तो पर्वरी ऑनलाईन IPL बॅटिंग करपी तेलंगणाच्या तिगुल्ला श्रीनिवास वय 39, गुड्डला किरण कुमार वय 37 आणि अनंतपुरम श्रावण कुमार वय 36 या तिगांक अटक केली. तांचेकडल्यान 1.80 लाखांचे सामान जप्त केला. काल IPLान मुंबई आणि लखनौ हांचे मदीं मॅच जाल्ली. ही मॅच लखनौन 12 धांवड्यांनी जिखली. मजगतीं हे मॅचीचेर 8.45 ते 11 मेरेन बॅटिंग चलताली अशी माहिती सुत्रांनी पुलिसांक दिली. माहितीचेर आदारून गुन्यांव फाटच्या पंगडान मध्यराती ते सुवातेर धाड घालून दुबावितांक ताब्यात घेतले. उपरांत चौकशी करून तांकां अटक केली. ह्या वेळार तांचेकडल्यान 3 मोबायल फोन, 1 लॅपटॉप आणि कांय गेमिंग उपकरणां मेळून 1.80 लाखांचे सामान जप्त केला. या प्रकरणात गुन्यांव फाटचे निरीक्षक तुषार लोटलीकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला सहाय्यक उपनिरीक्षक संतोष गोवेकर फुडलो तपास करतात. गोंयांत पर्यटकांची दादागिरी सुरूच. नेरूल एका टॅक्सी ड्रायव्हराक कांय पर्यटकांनी बरोच शेपलायलो. पयले म्हायती प्रमाण गाडयेच्या विशयावेल्यान बोवाळ जालो अशें कळटा. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था दिसान दीस ना जायत चल्ल्या. भायले पर्यटक गोंयांत येवन धुमशणां घालतात आनी उपरांत टॅक्सी ड्रायव्हरांचेर हल्ले करतात. ते जर पळयले जाल्यार टॅक्सी ड्रायव्हराचे सुरक्षे विशीं प्रश्न निर्माण जाता. शुक्रारा नेरूल एका टॅक्सी ड्रायव्हराक पर्यटकांनी खंय बरोच शेपलायलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पर्यटकाची गाडी टॅक्सीकाराच्या गाडयेक लागिल्ल्यान बोवाळ जालो. टॅक्सी ड्रायव्हरान जेन्ना मोबदलो मागलो तेन्ना ताचेर खंय पर्यटकांनी मारामारी करपाक सुरवात केली. हे विशीं टॅक्सी ऑपरेटरांक कळटाच ते पर्वरी पुलीस स्टेशनार जमले. संबंदीत पर्यटकांचेर खर कारवाय करची अशी तांणी मागणी केल्या. कदंबा महामंडळाच्या ताफ्यान जुलय मेरेन आनीक 47 इलेक्ट्रीक बसी येतल्यो अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी दिल्या. कदंबाच्यो बसी पुराय गोंयभर चलतात. अशें आसले तरी कांय गांवगिऱ्या वाठारांनी कदंबा बसींची सेवा उणी पडिल्ल्यान कदंबा महामंडळान आनीक बसी घेवपाचो निर्णय घेतला अशें तुयेकार सांगता. कदंबाच्यो गोंयभर एकूण 592 बसी चलतात. अशें आसले तरी गोंयच्या कांय वाठारांनी कदंबाची सेवा वाडोवपाक जाय. रस्त्यावेल्या येरादारीचो ताण कमी करपा खातीर पुराय गोंयांत भौशीक वाहतूक वाडोवप गरजेचें जालां. कांय वाठारांनी कदंबाची सेवा पावना. ताका लागून कदंबाक आनीक 300 बसींची गरज आसा. फायद्याचो विचार करिनासतना कदंबा पुराय गोंयभर लोकांक सेवा दिता. ज्या ज्या वाठारांनी कदंबाची सेवा कमी पडटा त्या सगळ्या वाठारांनी 2027 मेरेन बसी उपलब्ध करून दिवपाचो कदंबाचो विचार आशिल्ल्याचें उल्हास तुयेकार सांगता. नोकर भरती आयोगाक लागून सरकारी नोकरी मेळची ना अशें खुबशे लोक सांगत सुटला. पण नोकरे खातीर पारदर्शकता आसप गरजेची. फुडल्या 2 वर्सां भितर 5000 लोकांक सरकारी नोकरी दितले अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. तशेंच ह्युमन रिसोर्स PWD सोसायटी आनी वीज खात्या वरवीं सुमार 10,000 सरकारी नोकर भरती जातली. मुख्यमंत्री आशिल्ल्यान पुराय गोंय राज्याचो विचार करप हें म्हजें कर्तव्य. चडशे लोक स्वताचो विचार करपाक व्यस्त आसात. मात असो स्वभाव म्हजो ना अशें मुख्यमंत्री सांखळे जाल्ले भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्या वेळार उलयताले. मार्च म्हयन्यात गोंय भोंवडेर आयिल्ले इराणी पर्यटक बेस बरो अणभव आनी बऱ्यो यादी घेवन इराणाक वचपाक परतले. तांकां गोंयची संस्कृताय, दायज तशेंच इतिहासाचो दिश्टावो दाखोवपी हांगासरलीं पर्यटन थळां पळोवपाक मेळ्ळीं. गोंया विशींचो तांचो चुकीचो समज पयस जाल्ल्याचें कांय पर्यटकांनी सांगलें. ते भायर गोंयकारांच्या आपलेपणाचे वागणुकेन गोंयांत परत एक फावट भोंवडेक येवपाची इत्साय कांय पर्यटकांनी ह्या वेळार उक्तायली.
शेनवारा सकाळी दारगळे आयुष हॉस्पिटलात लागसार जाल्ल्या एका स्वयं अपघातान एक तरणाटो जखमी जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुचाकी वयलो ताबो सुटिल्ल्यान हो तरणाटो कुशीकच्या फोंडकुलान पडलो. सुदैवान जिवीतहानी मात टळ्ळी. शुक्रारा राती कळंगुटे एका वेगान येवपी रेंटो कारीन पार्क करून दवरिल्ल्या 4 गाडयांक नेटान धपको दिलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कार चालक बरोच सोऱ्याच्या नशेंत आशिल्लो अशें कळटा. थळाव्यांनी रोखडेच पुलिशेक कळीत केल्या उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार पावून कार चालकाक ताब्यात घेतलो. फुडलो तपास सुरू आसा. दुमाशे गांवांतली पारंपारीक वाटे वयलो साकव कोसळपाचे वाटेर आसा. ताका लागून सध्या लोकांक जीव मुठीन धरून ह्या साकवा वयल्यान यो वच करचें पडटा. चारधाम यात्रा 30 एप्रिल सावन सुरू जाता. हाचे खातीर आतां हेलिकॉप्टर सेवा सुरू करपाची तयारी सुरू आसा. यमुनोत्री आनी गंगोत्री धामांत हेलिपॅड बांदल्यात, जाल्यार बद्रीनाथांत पयलींच हेलिपॅड आसा. तिनूय नव्या हेलिपॅडांचें सर्वेक्षण आनी सुरक्षेची तपासणी पुराय जाल्या. उत्तराखंडांतल्या केदारनाथ धामाक हेलिकॉप्टर सेवा पयलींच उपलब्ध आशिल्ली. बद्रीनाथ केदारनाथ देवूळ समिती आनी हेली शटल सेवा कंपनी मदीं शुक्रारा जाल्ले बसकेंत ही म्हायती दिली. हो प्रस्ताव उत्तराखंड नागरी विमानान विकास प्राधिकरणाक धाडला. ताका 2 दिसांनी मान्यताय मेळटली. हाचे उपरांत भक्तांक 4 देवळां खातीर हेलिकॉप्टर सेवा बूक करपाक मेळटली. सध्या केदारनाथ धाम खातीर हेलिकॉप्टर सेवा बुकींग 8 एप्रिलाक दनपारां 12 वरांचेर सुरू जातली. 2 मे दिसा केदारनाथ धामांची दारां उक्ती जातली. त्याच दिसा गुप्तकाशी, सिरसी आनी फाटा सावन केदारनाथ धामाक हेली सेवा सुरू जातली. युकाडान प्रवास नोंदणीची डेटा IRTCक धाडला. पंदरा वर्सां उपरांत परत एक फावट गोंय हस्तकला खात्या वतीन आयोजीत केल्ल्या अपरान मांड ह्या भव्य प्रदर्शन सुवाळ्याची यशस्वी रितीन सांगता जाली. म्हापशें आयोजीत जाल्ल्या ह्या प्रदर्शनात गोंयभरच्या कलाकारांक माची मेळ्ळी. पळयात अपरान मांडाच्या समारोप सुवाळ्याची खिणचित्रां.
गोळी वखदांच्या वेव्हाराक लागून फकत गोंयांत न्ही जाल्यार देशांत खवदळ घालपी अटालाक गोंय पुलिशेन परतून अटक केल्या. गोळी वखदा तस्करी प्रकरणात कापो गुन्यांवकार अटाला उर्फ यानिफ बेनाहिमाना हाका गुळे विरोधी पंगडान शिवोले धरलो. ताचे कडल्यान सुमार 8.5 लाखांचो चरस आनी कोकेन तशेंच 40,000 रुपया जप्त केल्यात. गोळी वखदांच्या तस्करेक लागून 2010 वर्सा गोंयांतूच न्ही जाल्यार पुराय देशांत खवदळ घालपी कापो गुन्यांवकार अटाला उर्फ यानिफ बेनाहिम हाका शिवोले धरलो. ताचे कडल्यान 8.70 लाखांचो कोकेन आनी चरस जप्त केलो. गोळी वखदांच्या वेव्हारांत अटाला हो मुख्य ड्रग पेडलर म्हूण कुख्यात आसा. सुमार 15 वर्सां उपरांत अटाला गोंयांतूच अटक जाल्ल्यान गोंयांत गुळे वखदांचे वेव्हार कितले वाडल्यात ते दिसून येतात. गुळे वखदांच्या विरोधात 2010 वर्सा गोंय पुलिशेन अटालाक अटक केल्ली. गोंय शालान मंडळान घेतिल्ले 10वेचे परीक्षेचो निकाल सोमारा 7 एप्रिलाक सांजेच्या 5 वरांचेर जाहीर जातलो. निकाल मंडळाच्या अधिकृत संकेतथळार अपलोड करतले. विद्यार्थ्यांनी मंडळाच्या www.gpshse.in ह्या संकेतथळाक भेट दिवन निकाल तपासचो. गोंय शालान मंडळान राज्यांत 1 मार्च 2025 ते 21 मार्च 2025 मेरेन 10वीची परीक्षा घेतिल्ली. ही परीक्षा राज्यभरांतल्या 32 वयर 4 परीक्षा केंद्रांनी जाली. अंदू 18,838 विद्यार्थी परीक्षेक बशिल्ले. तातूंतले 9,280 चलयो आनी 9,558 चले आशिल्ले. फाटल्या वर्सा 10वीचे परीक्षेत भट्ट 18,914 विद्यार्थी बशिल्ले. तातूंतले सुमार 17,773 विद्यार्थी पास जाले. एकूण निकाल 92.38% लागिल्लो. निकाल पत्रां वांटपाची तारीख बेगीनूच जाहीर जातली. गोंय मंडळाच्या इतिहासांत पयलेच खेपे परीक्षा सोंपतकच 15 दिसां भितर निकाल जाहीर जाता. कुंकळ्ळे युनियनान बेताळबाटी स्पोर्ट्स क्लबाक टाय ब्रेकराचेर 5-4 गोलांनी हारोवन युनायटेड ट्रॉफी फुटबॉल सर्तीच्या सेमी फायनलींत प्रवेश केलो. नावेलीच्यो रोझरी चर्च खेळा मैदानाचेर जाल्ली ही मॅच गोल 0 बरोबरीन सुटिल्ली. उपरांत टाय ब्रेकराचेर खेळिल्ले मॅचीन कुंकळ्ळे युनियनान बेताळबाटी स्पोर्ट्स क्लबाक 5-4 गोलांन मात दिली. टाय ब्रेकरांत कुंकळ्ळे युनियनाच्या विल्सन फर्नांडीस, फ्रेझर फर्नांडीस, मॅथ्यू फर्नांडीस, अंश पाटील आनी शंकरान गोल केले. जाल्यार बेताळबाटी वतीन एनिस्टन फर्नांडीस, क्लुझनेर परेरा, ग्लायडसन ब्रागांझा आनी जेजूस फेराव हाणें गोल केले. गोंय राज्याक कर आनी हेर महसुली येणावळीच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 5 वर्सांत 82,143 कोटी 34 लाख रुपयांची येणावळ आयल्या. हेर महसुली येणावळीच्या माध्यमांतल्यान राज्याक 19,332 कोटी 63 लाख रुपयांची येणावळ आयल्या. जाल्यार केंद्रा कडल्यान वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान राज्याक 8,350 कोटी 8 लाख रुपया मेळ्ळ्यात. फाटल्या 5 वर्सांत नगर नियोजन, वीज आनी हेर म्हत्वाच्या खात्यांच्या माध्यमांतल्यान सरकारी तिजोरेंत 83,102 कोटी 69 लाख रुपयांची भर पडल्या. नगर नियोजन खात्यान 38,057 कोटी 51 लाख रुपया मेळोवन दिल्यात. जाल्यार वेवसायीक कर खात्यान 28,588 कोटी 84 लाख रुपया सरकाराक मेळोवन दिल्यात. शेनवारा भलायकी खात्यान वास्को मेगा भलायकी शिबीर घडोवन हाडले. ह्या शिबिराक फ्री अँब्युलन्स सेवेचे उक्तावण भलायकी खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केले. तशेंच हे शिबिराक लोकांचो व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या वेळार तळवो आमदार दाजी साळकार आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले.
गोंय राज्यांत दोतोरांचो उणाव आसा, देखून दोतोरांची बढती नव्या प्रक्रियेन करतले अशें विधान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलें. हे विशीं मंत्रिमंडळ बसके पयलीं मुखेलमंत्र्या कडेन चर्चा करतलो म्हूण भलायकी मंत्री मुरगांव जाल्ल्या भलायकी शिबिरा वेळार उलयतालो. नवे शिक्षणीक धोरण हे भुरग्यांच्या उदरगती खातीर महत्वाचें थारता. भुरग्यांच्या शिक्षणीक आनी मानसीक उदरगती खातीर पालकांचो सक्रीय सहभाग गरजेचो आसा. नवे शिक्षणीक धोरण कशे तरेन फायदेशीर आसा हे विशीं वाळपय आयोजीत केल्ल्या नवे शिक्षणीक धोरणाच्या कार्यशाळेंत शिक्षण तज्ञांनी पालकांक मार्गदर्शन केलें. सुमार 1500 पालक ह्या कार्यशाळेक हाजीर आशिल्ले. विद्याभारती गोवा पालक व्यासपीठ आनी तालुका शिक्षणाधिकारी कार्यालय सत्तरी हांच्या जोड पालवान ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली. बोरी आनी केप्यां आपल्या आज्याच्या नांवार आशिल्ली लाखांनी चौकण मिटर जमीन परस्पर खोटी कागदां करून विकिल्ल्याची कागाळ वासुदेव प्रेमानंद बोरकार हांणी केल्या. हे कागाळीची दखल घेवन केप्यां पुलिशेन एफआयआर नोंद केल्ल्याचे वासुदेव बोरकार सांगता. विकिल्ली जमीन आपल्या आज्याच्या नांवार आसा, पूण जाणें ही जमीन विकल्या ताणें खोटी कागदां करून ती परस्पर विकिल्ल्याचो आरोप वासुदेव बोरकार हांणी केलो. हे विशीं ताणें केपें पुलिशेक कागाळ केल्ली. पुलिशेन कागाळीची दखल घेवन एफआयआर नोंद केल्ल्याचे वासुदेव सांगता. हातीक लागिल्ले म्हायती प्रमाण सद्याक 2 मालमत्ता विकिल्ल्याची आपल्या कडेन कागदां आसात. आनीक 5 ते 7 मालमत्ता विकिल्ल्याचे आयकुपाक येता. ती कागदां सोदून काडून तांच्या आदाराचेरूय कागाळी करतलो अशें वासुदेव सांगता. हे पळयात मडगांव शारांतले पॉवर हाऊस जंक्शन. दिसभर हांगा येरादारीचे बरेच ट्रॅफिक आसता. चारूय दिकांनी हांगा गाडयो यो वच करतात, जाका लागून अपघातांच्या प्रमाणांतूय वाड जाल्ली आसा. सकाळ ते सांज मेरेन ह्या जंक्शना कडेन वरांची वरां लोक ट्रॅफिकांत अडकून उरतात. ही समस्या थळाव्या आमदारांच्या कानार घालून लेगीत सुटावी जावंक नाशिल्ल्याचे थळावे सांगता. एके वटेन फातोर्डे वाठारांतल्या जंक्शना कडेन ट्रॅफिक सिग्नलां घाल्ल्यान येरादारी बरी सुरळीत चलता आसतना हांगा मडगांव मतदारसंघांतूच ही समस्या कित्याक उप्रासता असो प्रश्न थळावो आनंद सावंतान केला. 6 वर्सां जालीं ह्या जंक्शना कडेन ट्रॅफिक सिग्नलां घालची अशी मागणी करतात, पूण थळावो आमदाराक कांयच पडून गेल्लें ना. उदरगतीच्या नांवान फकत वचत थंय बुन्यादी फातरूच घालता अशें म्हणीत थळाव्यांनी आमदाराचेर तिडक उक्तायली. गोंयांत सध्या तापमानाचो पारो परतून एकदा चडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर शेनवारा 5 एप्रील ते 9 एप्रील मेरेन हवामान खात्यान गरमेचो येलो अलर्ट जारी केला. फुडले 5 दीस वातावरण उश्ण आनी दमट आसपाची शक्यताय आसा. देखून सगळ्यांनी आपल्या जिवाची जतनाय घेवची, जाता तितले थंड पेय पिवचे अशें हवामान खात्यान आवाहन केलां.
किचन वेस्ट मॅनेजमेंट ह्या विशया वयली कार्यशाळा दिवचली उमेदीन जाली। हे कार्यशाळेंत रांदपाचे कुडींत जावपी कोयरापासून ऑर्गेनिक सारे कशे करप ते विशीं म्हायती दिली। दिवचल पालिकेच्या आदारान शेतकी खात्याच्या आत्मवतीन शेनवारा हे कार्यशाळेचे आयोजन केले। वेगवेगळ्या आपमजत गटाच्यो मेळून 60 परस चड बायलांनी हे कार्यशाळेचो लाभ घेतलो। अन्न आनी हेर कोयर भायर उडयनासतना ताचेर कंपोस्टिंग कशें करप हे विशीं तज्ञांनी ह्या बायलांक उपयुक्त मार्गदर्शन केलें। उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालय आयोजित चित्रकला सर्त उमेदीन जाली। शेनवारा घडोवन हाडिल्ले हे सर्तीक समाधानकारक प्रतिसाद मेळ्ळो। दिवचल तालुको पावण्यावेली सर्त छत्रपती शिवाजी महाराज शाळा संकुलान जाली। 2 गटां मदीं घडोवन हाडिल्ले हे सर्तीक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। फ्लेम्स ऑफ हार्मनी अँड डिस्ट्रक्शन आनी बी फायर सेफ्टी चॅम्पियन ही अंदूचे सर्तीची संकल्पना आशिल्ली। आग्राची इतिहासीक म्हत्व आशिल्ली मुघलकालीन वास्तू ताज महाल पळोवपाक संवसारभरांतल्यान पर्यटक येतात। ही वास्तू परतून एक फावट चर्चेंत लायल्या। ताचें कारण म्हणल्यार ताज महाल फाटल्या 5 वर्सांत तिकीट विक्रींतल्यान सगळ्यांत चड कमाई करपी ASI संरक्षीत इतिहासीक थळ थारला। सरकारान सादर केल्ल्या आंकड्यावरींतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या। फाटल्या 5 वर्सांत ताज महाल तिकेट विक्रींतल्यान 297 कोटी येणावळ मेळ्ळ्या। तशेंच 2023-24 आर्थीक वर्सा कुतुब मिनार दुसरे आनी लाल किल्लो तिसरे क्रमांकाचेर आसून अनुक्रमान 23.8 कोटी आनी 18.8 कोटी रुपया येणावळ मेळ्ळ्या। केंद्रीय सांस्कृतीक मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हाणें बिरेस्तारा राज्यसभेन बरयल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना ही म्हायती दिली। एके वटेन गोंयांत तापमानाचें प्रमाण बरेंच वाडिल्लें आसतना गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी शेनवारा आडवेळ्या पावसान हाजेरी लायली। दनपारच्या वेळार अचकीत आयिल्ल्या ह्या पावसाक लागून लोकांची दानल जाली। 70 तालुक्यांत जाल्यार पावसान बरेंच झोडून काडले। वादळी वाऱ्यान आयिल्ल्या पावसाक लागून खुबशा वाठारांनी झाडांची पडझड जावन लोकांक लुकसाण जाली। सरकाराच्या आर्थिक सर्वे रिपोर्टांत फकत आंकड्यांचो खेळ आसा। सर्वे रिपोर्टांत एक आंकडो आसा, मात प्रत्यक्षांत तो चुकीचो आशिल्ल्याचे दावो बाणावलीचो आमदार वेंसी करता। सरकारान फकत आंकड्यांचो खेळ करून लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचें काम केल्ल्याचो आरोपूय ताणें केलो। आर्थीक सर्वे सारकिल्ल्या म्हत्वाच्या डॉक्युमेंटांनी तरी पारदर्शकता आसप गरजेची आशिल्ली, पूण तातूंतूय फटींगपणां केल्ल्याचें वेंसी सांगता।